आनी ही दोन मनशां जेजूशी ओडोन येतात. जेजूचो कितें तरी ताणें अनुभव घेतलेलो आसा पयलो आनी तांकां जेजू ओडून हाडटा. आनी ती मनशां जावन आसा जायरस हो देवस्थानाचो अधिकारी आनी ही 12 वर्सां रगपात जाल्ली बायल. हें तांकां ओडून हाडटा तें कितें काय? हें जावन आसा मोगाच्या भावां भयणो जेजूशी ओडून हाडटा तें तांचो खोल बरवसो. आनी हो बरवसो कसलो? ती जाणात की तांच्या जिवितांत जेजूचेर बरवसो दवरल्यार तांच्या जिवितांत मिलाग्र जातली आनी आपणाक बरो करतली ती बायलेची हो बरवसो. तेच परी जायरसाचो बरवसो कितें? जेजून हात दवरल्यारच ताची मरोंक पावची ना. होच बरवसो ती घेवन जेजू लागीं येतात.